सगळीं उबी रावन याज्ञिकाक येवकार दिवंक आमी गायन करुया A3 पेज 2. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं इश्टानो आयज आमी बागयोन तातून एक मान दिवंक हांगासर एकठांय जाल्ले आसात जावं आमच्यो गरजो आमच्यो विणवणुक्यो तेच भाशेन आमच्या जिवितांत ताणें केल्ले उपकारां पासत आमी देवाक आर्गां दिवंक हांगासर आयिल्लीं आसात आनी आयच्या दिसा देव आमकां सगळ्यांक भुरग्यां सारकीं जावन आपयता जायते फावटी आमच्या जिवितांत गोरवान रीग घेतलेलें आसा आनी देवाक ह्या जिवितांतलो भायर मारलेलो आसा ह्यो आमच्यो असोगतायो देवा फुडें घालुया आनी देवाचें बोगसणें मागुया काळजून थावन दूख धरून म्हणुया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा कडेन म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांगपार मेली सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव बिनिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया हें मीस हांव भेटयतां आर्गांच्या मनान बेना फेर्नांडिसा पासत ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया तेच भाशेन आपणा पासत माग म्हळ्यार जी कोण कोश्टवतात पिडेंत आसात तांचोय उगडास करुया आनी फाल्यांच्या दिसा आमच्या गोंयांत पंचायतीच्यो वेंचणुको जावच्यो आसात जे उमेदवार बसल्यात ते आमच्या कुसेसा प्रमाणे आमचें मत बऱ्या उमेदवाराक दिवन आमचो फुडार मनान धरून आमी फावो ती वेंचणुकेंत आमचें मत फावो त्या मनशाक दिवन आमकां दर एकल्याक करता मागुया प्रार्थया सर्वेस्परा सासणाच्या देवा तुवें पादवाच्या बागयोन तातूंनी कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगार आनी गोरजेक हांगा तांग आसल्यांचो तीर आसलो करून दिलोय
ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजूत आमकां मेळूं. आमच्या सुमयांच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, तूं मनशाच्या पुता, हांव सांगता ती उतरां आयक. ते फितुरे जाती भाशेन तूं फितूर जावूं नाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव दितां तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजे वाटेन उबारलेलो हात हांवें देखलो आनी ताचे लागीं एक कोंवलो आसलो. म्हजे मुखार ताणेन तो उसयलो. ताचेर फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलेलें आसलें आनी ताचेर बरयलेलें आसलें तें हें: रुदोना, विलाप आनी आस्काट सुस्कार. आनी ताणेन म्हटलें, मनशाच्या पुता, तुका दिलां तें खा. हो कोंवलो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणेन तो कोंवलो म्हाका खावंक दिलो आनी म्हटलें, मनशाच्या पुता, हांव कोंवलो दितां तो खावन दादोशी जा. हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडान तो मोवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणेन म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या घराण्याशी वच आनी हांवें तुका फर्मायलां तें तांकां सांग. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. म्हणुया, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. सगळी दोन ब्रेस्काय मेल्लेली परी तुज्या कायद्याचे मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूद दिता. जबाब. तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. संवसारांतल्या रुप्या भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें शिकयलेली सुमोट. तोंडान गोड मोव परस अदीक रुचीक तुजे उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब. तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. तुजी कुशी म्हणल्यार म्हजें सांसणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आज्ञाक आशोवन आशोवन खोर्शेता म्हजें अर्दें. तोंड जाता उक्तें. जबाब. तुजें उतर म्हज्या काळजान गोड गोड मोव कशें. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. सोमी म्हणटा, म्हजें दूद तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मातिवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगळ्यांवन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताचे फुडें ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय
स्वर्गा राज्यान तुमी भितर सरची ना म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या पोरी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यान सगळ्याहून व्हड आनी असले एका धाकटुल्या कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं नये, कारण हांव तुमकां सांगतां ताचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामोड तांबून आसतना पडून आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार न्हंयान न्हंय दोंगराचेर सोडून हिंडांतली पेल्यान सोडल्या तिका तो सोदूंक वेचोना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडून नासलेल्या न्हंयान न्हंय शेळयां परस हिचे विशीं तो ओदीक खुशाल जाता. ते परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलो इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. इश्टानो, एका इस्कॉलांत खंय दोग भुरगे एकामेकाक चाडोवंक लागले. चाडोयता चाडोयता झगड्यांचेर पावलीं आनी दोगांय झगडीं करूंक लागले. इस्कॉल जाल्या उपरांत जेन्ना ते घरा गेले, आपले आवय बापायक सांगले. दुसऱ्या दिसा दोगांयचीं आवय बापूय इस्कॉलांत आयलीं. एकामेका लागीं झगडोंक लागलीं, तुजो भुरगो म्हज्या भुरग्याक मारला कितें. आपूण झगडटा झगडटा टिचरी लागीं झगडूंक लागलीं. तुमी खंय आसल्यो टिचरो, ती झगडटालीं भुरगीं, तुमकां पळोवंक तुमच्यान पळोवंक जायना तांकां, हें कितें. आनी तेच भाशेन हेडमिस्ट्रेसा लागीं झगडूंक लागलीं. जी झगडीं भुरग्यां थंय सुरू जाल्ली ती आतां आवय बापाय थंय पावलीं. आवय बापूय टिचरी थंय झगडूंक लागलीं आनी उपरांत हेडमिस्ट्रेसा लागीं. हेडमिस्ट्रेस त्या इस्कॉलाची उगीच रावली आनी ते दोगांय आवयक खंय घेवन तांचे भुरग्यांचे क्लासीन गेलीं. कांयच म्हणोंक ना, फकत तांकां व्हेलीं. आनी उपरांत क्लासीन पावतूच तांकां दाखयलीं, पळयात तुमचे दोगूय भुरगे, पळयात तांचे दोगूय भुरगे जे काल झगडटाले ते आयज एकाच बागाचेर बसलेले, एकामेका लागीं बरे उलयताले, हांसोन हेडटाले. आनी तेन्ना हेडमिस्ट्रेसान कांयच म्हणोंक ना, एकूच वड म्हणली थंय, जायते पावटी वडील ल्हानाक लॉस जाता पूण ल्हान भुरगीं वडिलांक देख जाता. हाकाच लागून आयज जेजूय भुरग्यांक देख करता. जायती फावटी आमकां दिसता भुरग्यां लागीं आनी कितें शिंगचें आसा, भुरग्यांक कांयचे कांय कशीं दवरतात, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. आमी भुरग्यांक शिकोवंक जाय अशें आमचें धोरण, पूण भुरग्यां भितरूच जायते गूण आसात जे मनशाक एक व्हड देख दवरतात. आनी हाकाच लागून जेजून आनी देवान कितें भाशेन भुरग्यांचो उपयोग केलो दर एकल्याक आमकां देख दिवंक. आयज हेंच वाचपाचेर नदर मारून, जे भुरग्यांचे गूण आसा ताचेर नदर मारून, आनी कितें भाशेन फाल्यांच्या दिसा आमच्यो वेंचणुको जावच्यो आसात तेवूय मनान धरून आमचो नियाळ आमी फुडें व्हरुया. आतां भुरग्यांचे 2 गूण पयल्या वाचपाक शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा तो भुरग्यांचो गूण म्हणल्यार खालतिकाय. आतां शुभ वर्तमानांत जेजून नमुनो घेतलो आपल्या शिसांक आपोस्लांक जे फुडारी जावचे आसले, आपलेच पवित्र सभेचे फुडारी जावचे आसले, तांकां शिकोवन दिवंक. आनी जेजून कोणाक नमुनो घेतलो? व्हडले मनीस हांकां तांकां पळोवंक, पूण साद्या चालत्या भुरग्यांक. आतां जुदियो समाजान, जुईश कल्चरान बायलांक आनी भुरग्यांक तितलो मानूच नासलो. दादल्यांक व्हड मान, बायलांक जाल्यार सारको सकल मान आनी भुरग्यांक जाल्यार सारको सकला. आनी त्या पासत जेजू जेन्ना हें करता तेन्ना ही इज अ रेवल्युशनरी. कित्याक
जाका समाजांत एके भाशेन पोजी जावंच नासलें तो ताका नमुणो करता आनी समाजाक आमा समेस्तांक देख करता. कित्याक काय जेजू एक गूण हायलायट करता भुरग्यांचो आनी तो म्हणल्यार खालतिकायेचो. भुरग्यां भितर ती खालतिकाय आसा, सादेपण आसा, गर्व ना तांकां. कितेंय जावं सादी ती, खालती ती, आनी हेच खालतिकाय ह्या भुरग्यांक व्हड करता. ही खालतिकायेचेर ह्या गुणाचेर दुसरे गूण आटापलेले आसात. 2 गूण गरजेचे. ते म्हणल्यार पयलो ऑनेस्टी, इमानदारी, आनी दुसरो म्हणटाय तो इनसन्स, निरपापी, म्हणल्यार इनोसेंट, कांय ताचे भितर भासकोळपण ना. हे 2 गूण भुरग्याच्या जिवितान मेळटात. कित्याक तांचे भितर हो व्हडलो गूण आसा, तो म्हणल्यार खालतिकायचो. आनी जेजूक हे गूण आपल्या शिसांक शिकोवंक जाय आसले. कित्याक जेन्ना मुखार पवित्र सभेन ते फुडारी जातले तांचे भितर तें गर्व येवंक शकतालें. आमी व्हडले, तांचे भितर तें एक गर्वाक लागून हांव कितेंय करूंक शकता, खुंयसरूय कितेंय करूंक शकता, वायट करूंक शकता. आनी त्या पासून इमानदारी म्हणल्यार ऑनेस्टी वेतोली. आनी तेच भाशेन इनसन्स, निरपापी, जे भासकोळपण नासलें तें घेवन वावरूंक शकताले. आनी ह्या पासून जेजू आपल्या शिसांक पयले ह्या भुरग्यांकूच नमुणो करून देख दवरता. आयज जरी तर आमी समाजान नदर मारल्यार इमानदारीचो मनीस आनीक इनसन्स, भासकोळपण नासलो मनीस सोदून काडूंक भोव आगोड. कित्याक एक दीस अशीच एक जाणटी ओस्तोर येयली आनी ती म्हळ्यार जाणटी कोण तिचे लागीं आदार मागूंक आयलो. मातशें म्हाका आदार दिशी, हे थोडे पयशे दिशी, हांव तुका रोखडेच फाल्यां हाडून दितां. तो मनीस तिणें दिले पयशे. कित्याक तो बाड्या गोरजेक आकांताक सांपडला म्हणून. पूण खंय तो मनीस केन्नाच परतो आनी पावोंकूच ना. बरे पयशे केन्ना पावोंकूच ना. आमी म्हणटली ती ओस्तोरी पिशी म्हणून, कित्याक तिणें पयशे दिले. पूण तिणें एक व्हड कार्य केलें खालतिकायेचें आनी इनसन्साचें. पूण ती चड दुखोवली. कित्याक जो मनीस ऑनस्ट जावंक जाय आसलो, एके भाशेन इमानदारेचो जावंक जाय आसलो, आपणान सांगलां, उतर दिलां, तें पाडूंक जाय आसलें, तें पाडूंक ना. त्या पासून ती चड दुखोवली. आयज असले मनीस इमानदारेचे आनी तेच भाशेन भासकोळपण नासले मनीस सोदून काडूंक भोव आगोड. जेन्ना फाल्यांच्या दिसा पंचायतीची वेंचणुको जावच्यो आसात, दर एकल्याक होचलो भुरग्याचे हे गूण वापरून जावं ते समाजान उमेदवार जे आसात बसल्यात, तांकां एक व्हड कार्य तें देवाचें, समाजाचे फुडार तांच्या हातीन आसा. पूण कोणूय जो उमेदवार विचून काडटा आनी तो विचून येता, ताचे भितर एक गर्व येवंक जायना. बोलतें जाल्यार इमानदारे आनी निरपापी जावन, इनोसंट जावन हो वावर फुडें व्हरूंक जाय. आनी हेंच आपोणे दर एकल्या उमेदवाराक जे कोण बसल्यात ते आनी आमकांय बी जी मतां मारतात ती. आयचो दुसरो गूण भुरग्यां थंय दिसून येता तो म्हणल्यार पाळो दिवप, ओबिडियन्स. कोणाचे उतराक, वडिलांच्या उतराक पाळो दिवप. एजेकियेलाचे पयले वाचपांत आमी आयकलां कशे भाशेन देव एजेकियेला लागीं उलयलो आनी ताका विचून काडलो आनी एजेकियेलाक सांगलें तो कवळो खा म्हणून. कवळो म्हणल्यार स्क्रोल आनी ताचेर जाय तें बरयल्लें. आनी एजेकियल देवाचें उतर पाडटा, आयकता, ओबिडियंट जाता, खाता तो. कितें करूंक सोदतालो काय देव एजेकियेलाक सांगूंक सोदतालो हो कवळो खा म्हणल्यार म्हजें उतर घे आनी हेंच उतर वचोन म्हजे पर्शेक सांग. आनी एजेकियेलान देवाच्या उतराक पाडो दिलो. आयज जरी तर आमी पळयत जाल्यार पाडो दिवपाचें कोण सोदिना, कोण कायद्यांक देखून पाडो दिता ना. आनी त्याच पासून सगळें कुफुसांव ते केस्तांव जाल्लें आसा. कित्याक मनीस आपणाक जाय तें करता. हांव म्हज्या जिविताचो वडील, म्हाका आनी वडील ना, त्या पासून हांव म्हजें आयकतां, दुसऱ्याचें हांव आयकना. आयज जेन्ना देव त्या भुरग्याक पळोवन तांचे गूण आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घाल म्हणटा तेन्ना
भुरग्यांचो हो गूण एक मुख्य गूण म्हणल्यार ओबिडियन. ओय भुरगीं मातशा पयलीं चाडवतात आपलेच आवय बापायचें आयकूंक, पूण भुरगीं भिरांतीन तरी आपल्या आवयचें बापायचें वो वडिलाचें आयकतात. आयज हेंच आमकां ल्हानविकाय पाडो दिवंक आदार दितली. आनी जे कोण उमेदवार बसल्यात तांकां उलो एजेकियेलाक देवान विचून काडलो वचोन त्या लोकांक आपलें उतर दिवन. आयज जुरी तर समाजान हे उमेदवार बसल्यात देवानूय तांकां विचून काडल्यात. हें देवाचें कार्य समाजान बरें करपाचें देवाचेंच आपणें आनी देवान ताका विचून काडल्या मनशाक आनी समाजाक आमकां बरे सेवे वरवीं देव दिवंक. पूण बरी सेवा कसली काय? बरी सेवा जी समाजाक दोशी करता ती, बरी सेवा जी पर्यावरण काबार करता ती, बरी सेवा जी आपणाचें बुरता आनी नागरिकांक फुटयता ती ना. बरी सेवा म्हणल्यार जी इमानदारेन करता तो, बास्कोडपण सोडून सिन्सियरिटी दवरून करता तो. आनी हीच की बरी सेवा. हे सेवे वरवीं जे कोण उमेदवार बसल्या तांकां ते देवाकूच समाजाक दितले. आनी आमी जी मोतां घालता ती तो म्हजें काम करतलो, म्हजें इलिगल आसा तें सांबाळटलो, ते म्हाका सांबाळटलो, म्हजें काम सगळें करतलो आनी त्या पासून हांव ताका विचून काडटलो जाल्यार हांव देवाच्या उल्लाक पाडो दिना. पूण हांव बोलत्याच फोटिंगपणाच्या आनी नागोवण्याच्या उल्याक कान दितां, पाडो दितां. आयज देव म्हाकाय उलो मारता न्हूच समाजान बसल्यात त्या उमेदवारांक. पूण हांव एक मतदार कसो हांवेनूय त्या भुरग्याची देख घेवन म्हज्या जिवितान एक दुसऱ्याक देख जावं गरजेचें. आयज जेन्ना ह्या विशयाचेर आमी नियाळ केला होच विशय हेंच देवाचें उतर आमच्या जिवितान वेव्हारान घालूंक दर एकल्याक कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी दुखी खोतीक सांपडलेले पोरचेक तांच्या कोश्टां फुडो करूंक आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. आमचो राजकारभार चलयतल्यांनी आपस्वार्थपण सोडून गरिबांक आदार दिवंक योग करूंक आनी हे वरवीं तांच्या जिवितांत सुदारप हाडूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी आमचे लागीं आसा तें घेवन खुशाल जियेतना दुसऱ्यांचे ओदीक करून दुबल्यांचें चिंतूंक आनी उदारपणान तांकांय आदार दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. ह्या मिसान बेना फेर्नांडीस हिणी आपल्या इतेसांव भेटयलां. बागयोंत आदोनीचे विनवणेन तिका सुभाव आशिर्वाद फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बोदोळ बापा काल तिका तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. दाना तोयरेचे वेळार आमी गायन घेवया C3 पेज 29. आमची काळजां
सगळ्यो बिरावया म्हजे भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मैमेक आमची आनी आख्खे पवित्र सुवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सूर पदवीदार आनी भोव व्हडत्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक खंय येवन समोरपून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवड्याका तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण सोडूंक आमकां फाव कर. तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. सर्वेस्पूर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासनाच्या देवा सूर काडी आनी सोरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंतून तुज्या भक्ताच्या मनान आयज ताचो आमी उगडास करता. तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां दीत दिता. ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उसवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस्त पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच खोशेन कोस्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणीं काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेया. ही म्हज्या रोगताची गाल्स नव्यान सासणी कराराचें रोगो. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलीं. हें म्हजें उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पुरगोटुया. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कावस तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रोगो शोधल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाकीवन बापा फिलिप नेर आमचे गोवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पोरचुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांच्या हांगासर एकठांय जाल्ले आसात. आपलो वाडदीस काजाराचो दीस मनयतात. कोण पिडींत आसात. कोण नोकरी सोदतात. आपल्यो गरजो घेवन हांगासर आयिल्ले आसात. तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकपार मरी देवाची माय सांगाती बाकीवन दवरता. बाकीवन तांदून आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनां धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून तीर धरून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तायणेर पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजी उदार कागलुटीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाची आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सोबेच्या बाळाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकां मोगान शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Only those who are baptized in the Catholic Church may come forward to receive the Holy Communion. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक वेताना आमी गायन घेवया. D9 पेज 51.
प्रार्थया. सूर पदवीदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्योन तांतुनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करून आनी मोगान आनी सुडसुडायन आमच्या भाव भयणीच्या गोरजांक पावंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुतार जेजूचे नांवान. आमेन. गेल्या मंगळारा दीस तुमचे मोगाचे दोरदान जालां 40 आनी 4,040 रुपया. तुमच्या उदारपणाचेर देवान भाग्योन तांतुनी उद्देशी तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. बाकियून आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. बाकियून तांतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतीपणी मागता. नोमान तुका बाकियून तांतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणबायेच्या सागोरार. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोरून दिता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ. गोर म्हजें मौन जाणबाय. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें तोर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उचीर ओडकून घेता आनी म्हजें गोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसण येतलो आनी गरज ते कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बुडतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बाकियून तांतून दुखेस्ताच्या बुजवणदारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे उस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे विंगेंत आसले बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कुदींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सरेंच्या बाकियून तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवीदार मजूतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमचे धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातले हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोदी कोर. आमेन. आमचो फादर हायसिंथ कुमसाराक बुजता. कोणाकूय कुमसार जावंक जाय तुमच्यान ते वाटेन वचूं येता. तो मिसा आदीं आनी मिसा उपरांतूय आसता. ह्या वेळार आमी बागियून दातोनीचे रेलिकेचो आशिर्वाद घेतलो.